तुका उरलो म्हाका, तूं म्हाका पावसायता, तूं म्हाका पावसायता, तुका उरलो म्हाका, तूं म्हाका पावसायता, तूं म्हाका पावसायता, खाते विनंतीचो म्हज्या कोणाचो आवाज तूं आयकयबा, आवाज तूं आयकयबा. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन पवित्र सातोळ्यान आमी भितर चल्ल्यो. आयज पवित्र सातोळ्याचो सोमार. आयचे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या टोनी आल्फोन्सो हाच्या आत्म्या पासत, आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लुसियो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया क्रिस्टोफर मिनेझीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जी कोण बरी नात आनी आपणा पासत मागूंक लायलां तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. देवान तांकां ह्या पवित्र सातोळ्यान हात लावूंक आनी सगळ्यांक बरी करूंक मागुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. झूज सोंपूंक मागुया. आमची जण एकल्याची हेर सगळी खासगी मागणी ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या बापाची आनी आमच्या सुमेर क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. हाचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याचें. जेजूचेर बरयता, शेवक बोड करिना, कोणा तापयना, वस्तू करून घेता शांतीकायेन ल्हानविकायेन बरे भाशेन सांगून, कोण म्हणल्या भाशेन जिवितांत हारोवला ताका सकला उडयना, ताका वयर काडटा. बरे भाशेन हो शेवक बोड करपी न्हय पूण मोगान सांगून वस्तू करून घेवपी जेचेर उलयता हाज्या इजायास प्रवादी. आमी जेजूचे भाशेन जावपाक बरे भाशेन सांगून आमची वस्तू करून घेवपाक हें देणें मिसांत आमी मागुया. सगळीं म्हणया, सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, तुजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तरान उच्चारून बरें सोडून जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध घेवन सदांच जंकवा मरे सगळ्या देवतांनी भोगता. तुमकां भाव भयणींनो, खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावों. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. सोर पदवीदार देवा,
आमी असोगतायेन पडटा देखून आमचे वस्तूंक कितेंच करूंक आमकां तांक ना. कोश मरण सोंसल्या एकले जणीत पुताच्या विणवणेन आमकां नवे जिवान आनी गोठायेन भर. तो देव तुजे सगळ्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलोलो संतोष म्हज्या काळजाचो. राष्ट्रांक कोरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डो ना, आपलो तालो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना, मिनमिनटी वाट पळयना. कोरे नितीची राजवट विस्वाशीपणा हाडटा. कोरी न्हीद प्रितुमेचेर स्थापोसोर तो हालचो ना, चेपन दामोन उरचो ना. ताच्या दोन शास्त्राची वाट दीप जुवें पळयत आसा. ज्या देवान मोलो ब्रोचला आनी विस्तारून दवरला, जाणें प्रितूम आकारल्या वनस्पती उपजयल्या, जाणें पृथ्वेर रावतल्या सोर मनशांक जीव प्राण दिला आनी तिचेर फिरतल्या सोर प्राण्यांक जिवे केल्यात. तो सर्वेस्पोर हें सांगता. नितीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला, तुका हांवेंच आकारला. कुड्ड्याचे दोळे उगडूंक कोयती गुलाम जालोल्यांक बोणकोणींतली सुटका दिवंक, कालके कालोकीन बसलोल्यांक कालोकांतली भायर काडूंक, म्हजे पोरचेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. सर्वेस्पराचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जेन्ना नोश्टे मनीस बोल करून म्हजें आंग मांस गिलूंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड येतात तेच म्हजे दुस्मान. आड्डोलतात आनी आपटोन पडटात. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. केदी लॉस्कोरां म्हजे मुखार उबी रावूं, म्हजें कालीज गोट रावतलें. झूज लढाय म्हजेर उपरासल्यार पर्यान तीर आसतलो म्हजो ओतमो. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पोराची दोया मोया. म्हाका बोगूंक मेळटली. तीर राव, कालीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. शिव वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. नोमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पातक्यांचो दोया करताय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जिवा प्रमाणे शिव वर्तमान. पास्कांचे परबेक 6 दीस आसा म्हणल्यार जेजू बेतानेक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवन केल्लो तो लाजार हांगा रावतालो. थंय ताका जेवण केलें. मारिया परामर्श करताली.
आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसल्या मदें लाजार आसलो. ओसल जोतमातेशें चड मोलाचें एक रात भरपूर मोडीत तेल घेवन मारीन जेचे पांये माकले आनी आपल्या केंसांनी ते पुसले आनी तेलाचे दमदमीत प्रमाणान घर भरलें. तेन्ना ताचे शिसां मदले एकल्यान ताचो घात घेतलो आसलो तो जुदास इस्कारियोतान म्हळें, हें तेल 300 दिनारांक विकून ते दुबड्यांक दिवन नजो आसले. ताका दुर्बळ्याचें पडलेलें म्हणूय, पूण तो चोर आसलो देखून ताणें तशें केलें. तशें म्हळें. ताच्या लागीं पोंगोटीची गांठ आसली देखून तातूंत घालताले ते तो आपणाक काडी. जेजून म्हळें, तिका किमार करूं नाकात. म्हाका पुरपाच्या दिसाक तिणें हो पुरमोड सांबाळचो आसलो. दुबळीं सदां तुमचे मदें आसात, पूण हांव तुमचे मदें सदांच आसचो ना. जेजू तुवें आसा म्हूण जुदेव लोकांतल्या जायते जाणांक कळ्ळें. म्हणटच तीं तुवें आयलीं जेचे पासत म्हूण न्हय, पूण ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजाराकूय पळोवंक म्हणून मुखेल यादनिकाच्या लाजाराकूय जिवेशी मारचो म्हूण तार आयलें. कित्याक ताका लागून जुदेव लोकांतलीं जायतीं जाणां ताका सोडून जेजूचेर विस्वास दवरतालीं. सुमयाचें शुभ वर्तमान. आमकां पवित्र पुस्तकांत ह्या गोऱ्याबेची खबर मेळटा. भयणांत बांदू मार्ता, मारिया आनी लाजार. आनीक पयले फावटी मेळटा आमकां लुकासाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू तांगेर गेलो. आनी तांगेर गेलो तेन्ना मार्ता जेवण रांदताली. न्ही फकत जेजू, आपोस आहले दुसरे जेवण रांदताली. आनी जेवणाचो भार सगळो तिचेर पडलेलो, मार्ताचेर पडलो. आनी मारिया जेचे पांयाशी बसून आसली आनी शीण कोत्ताली, भयणीची शीण कोत्ताली. तूं सांग म्हजे भयणीक म्हाका आदार दिवंक कुजना त्यो म्हणून. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, मार्ता मार्ता, चड राटयो तुज्यो, एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो जागो विचून काडला. कित्याक म्हणलें काय जेजून, आमकां जायतीं घरां आहात, जायतीं घरां आहात आमकां. तातूंत थोडीं आमचीं घरां मोग कोत्तात. जेन्ना पाद्र एका गांवांत वयता तेन्ना आपुरबाय कोत्तात. थोडीं घरां सगळें करिनात. आनी हुस्को काडटात, कितें जेवता काय, कितें खाता काय, कसले ताचे प्रश्न. आनी जेजूक हो घराबो तसलो जालो. आनी भितरल्या भितर ताका फुगार जातालो. कितें फुगार जातालो? हे कोश्ट येतात म्हणजे आतां. हें म्हजेर मोर नेवपाचें आहा, कसलें कसलें मोर नेवपाचें आहा, तें कोणाक सांगूंक सोदतालो. कांय करपाची गरज ना. जायते फावटी आमी दुसऱ्याक सांगता, फकत आयकल्यारूच पुरो. आमचें दूख आयकल्यारूच पुरो, आमचें काळीज भोत्ता. आनी जेजू तेचा गेल्लो तो जेवणाक लागून न्हय. जेवण जाय मनशाक, व्हडलें जेवण न्हय, बेश्टें जेवण. पूण चड म्हत्वाचें मारेन बरो तो जागो विचून काडला. कित्याक ती आयकताली. जेजू कितें सांगता तें आयकतालें. म्हाका हें जावपाचें आहा आतां, म्हाका मारतले, म्हाका केबाडां कोत्तले, म्हणजे थिपी घालतले, हें जेजू तिका सांगतालो. आनी कोणा सांगलें म्हणटच जिवाक बरें दिसता. हें ताका भोगतालें भयणांत बांद. आनी ते पासत म्हणटा, मारेन बरो तो जागो विचून काडला. दुसरी घडणी आमकां मेळटा जेन्ना
लाजार ताचो इश्ट दुयेन पडलो तेन्ना रेखात धाडलो जेजूक, तुजो इश्ट बरो ना. आनी जेजू आनी 2 दीस त्या वाटेन रावलो आनी उपरांत येता, उपरांत पावता आनी पावतूच मार्ता मेळूंक वेता तेका, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. कांय म्हणिना, तूं असो सदांच आमगेर येता, रेगुलार येता आनी आतां तुका रेखात धाडलो बरो ना म्हणून. कित्याक येवंक ना तूं? आतां कित्याक येवंक ना? कांय ना, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी आतां पासून तूं देवा लागीं मागशी जाल्यार देव तुका मागता तें दितलो. ही उतरां तांची. आनी मारयाक खबर गमली मागीर, आनी मारया भायर सरली ताका मेळूंक वचपाक. आनी तिणें तींच उतरां म्हणलें, तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. आनी जेजून लाजाराक 4 दीस जाले पुल्यार घाण मातली अशें म्हणटालें, घाण मातली वचनाका फोंडाशी, पूण गेलो आनी रडलो. मनीस कसो इश्टा पासत रडटा ते भाशेन रडलो. ताजो इश्ट, म्हजो इश्ट मेलो, रडलो, फोंडाशी रडलो. आनी तें जातूच लाजार भायर सर, ताका जिवंत केलो, जिवो केलो, विळन बांदून जिवो केलो. आनी आयज जेजू तांगेर वेता, कित्याक सेलेब्रेशन, लाजाराचें जिवो जावप सेलेब्रेशन, जेवण केलें, फामिलीन जेवण केलें. लाजार आपणाचो भाव जिवो जालो म्हणून जेवण केलें. आनी तेन्ना जेजू वेता, आनी जेजू वेता तेन्ना मारिया जेचे पांये पोरमोळान मागता, पोरमोळान चड प्रेसाचें पोरमोळ, चड प्रेसाचो. आनी जुदास बेणांत बांद सुमार कोत्ता, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ मनी. कित्याक ताका जेजूचें मोल कितें तें खबर नासली आनी मारयाचें मोल कितें तें खबर नासलें, पयशांचें मोल खबर आसलें. आमी जायते फावटी मनशाक मुखार लागून उलयता आसतना पयशांच्या मोलान उलयता आमी, मनशाच्या मोलान उलयना आमी. हो मनीस कितलो म्हत्वाचो, हो दादलो कितलो म्हत्वाचो तें उलयना आमी, पयशांच्या मोलान. आनी म्हणटा इतले पयशे कित्याक पिड्यार केले, हे दुबड्यांक दिवंक जायनासले, हे कोण पयशे दुबड्यांक दिवंक जायनासले, दुबड्याचो मोग आसलो म्हणूनय म्हणटा हांगासर. ताका दुबड्याचो मोग नासलो, चोर आसलो. जेचो पाटलाव केल्लो ताणें पयशे मेळटाले, जे पयशे घालताले तांतले आपणाक काडटालो पयशे, चोर आसलो बिणांत बांदून. आनीक पुरमोळ पडलो आनी हो पुरमोळ आख्खे घराक भरलो आनी कोर्नी पोरमोळाची जाली. कोर्नी पोरमोळाची जाली. संवसार सोंपोपर्यंत ही कोर्नी जेजूची पोरमोळाची जातली. आख्या संवसाराक पुरमोळ पडटलो. वस्तू आमी कोत्ता, कोर्नी आमी कोत्ता, जायते फावटी घाण माता तसल्यो वस्तू आमी कोत्ता, वीट येता तसल्यो वस्तू आमी कोत्ता आनी घाण मारता. कितें केलें रे ताणें, कसलें विटेचें कोर्नी केली रे ताणें अशें म्हणटा आमी. पूण ही कोर्नी न्ही फकत त्या रुमाक पुरमोळ पडलो, आख्या संवसाराक पोरमोळाची जाली बिणांत बांदून. आनी संवसार सोंपोपर्यंत हे कोर्नीचो लोक उगडास करतलो. मारीन जेचे पांये माकले हो पुरमोळ ताणें दवरलो. आमी जाणां जुद्यां मदें जेन्ना कूड पुत्ता तेन्ना पुरमोळ घालतात. हे खूंय शिकले ते इजिप्तांत शिकले. पिरामीड मोहा इजिप्तांत, पिरामीड मोहा थंयसर त्यो कुड्यो पुरमोळ घालताले आनी फोंडांत घालताले बिणांत बांदून. हे तांचे लागीं शिकले ते. दर मनशाक पुजच्या आदीं पुरमोळ घालताले आनी पुत्ताले. हे इजिप्तकारां लागीं शिकले ते. आनी हो पुरमोळ मारयेन दवरलो ताका तेजे दिसा मोता त्या दिसाक ताका घालपाक. पण आदी फुडेंच तिणें त्या पोरमोळान तिचे पांय धुले, केंसांनी पुसले.
व्हडली कोन्नी तिणें केली आपणाचो उपकार जेजू सवें आमचो उपकार जेजू सवें दाखोवपाक ही कोन्नी तिणें केली. दानातळच्या वेळार आमी गायन घेवया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर्वेस्परा आमी समरमता ते पवित्र गुटांचे तुजे दयाळ दीस घाल आनी आमचे वेलें फॉर्मोण काडून उडोवंक तुवें दयाळेन ते आमच्या हातांनी घाल्याय. तांचे वरवीं सासना जिविताचें फळ आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सर कडे आनी सत टायम तुका दिनवासूंक फावो हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुताच्या सडवण दितेल्या कोश्टां मरणा वरवीं सगळे संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी सगळीं काळजां करूंक पावलीं मोहिमेची वाखाणणी. आपले कुर्साच्या उतरावरते बळान ताणें संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून सर्वेस्परा सरदुतां सांतां भक्तां सांगाती आमी तुका वाखणटा आनी संतोशाच्या उमेळ्यांनी गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ परी ते पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करूं आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मोरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची.
तेज परी जेवण जातोस ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हजे उगडासाक कोरा. भावार्थाचो गूट देखून सर्वेस्परास मेजक्रिस्च्या मरणाच्यान पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो आनी सोळूंची कास भेटयता जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेलो तुज्यो पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियो आमच्या आदरी बिस्पा आनी सगळ्या संस्कारिणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योंत आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बाग्योंत जुजे तिचो पोती बाग्योंत दर्नदुतां बाग्योंत जुजे वाज आनी बाग्योंत फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगता तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताईम पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवासुदार बापा सर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणांक. जेजू शेवोक काल्तिकायेन ल्हानपणान जायत्यो वस्तू करून घेतल्यो ताणें तितलेंच न्हय दोळे उगडले कुड्ड्यांचे बेऱ्यांचे कान उगडले कोण्याक जीब दिली. तोचेंच आयज इजास प्रवादी सांगता आमकां हेंच काम जेचें चालू आहा हें चालू काम आमी करपाक जेजू शिकयलें प्रार्थन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं कशी सर्ग जाता तशी सत्संगता. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता आनी आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतली आमकां न्हय. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार दयाकण जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अवतरक्तेले आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस गाव आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूं तिका एकोडान सांबाळ. सोशयेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणांक शिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माया मोगान शांती दिवया.
पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्पराज पोरजेक बेड दी आनी आनी हे पवित्र गुटान भेटयल्ली आमची काळजां जागृतायेन राख. अशें सासणाचे सोळींचें ओकोद कशें जे दोयाडायेन आमी घेतलां तें जे आदारान आमकां सांबाळूं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं किरीत आशिर्वाद. सर्वेस्परा लानविकांक तुजें सुरक्षण लाबय आनी जे काकुतीचेर पाते तेल्यांक सदां सांबाळ. हे परी न्हय फकत भायले चालीन पूण तेवून अदीक काळजाच्या मनाच्या निर्मळपणान पास्कांची परब सुमरमूंक आमकां फाव करून मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेवया I5 पेज नंबर 180. I5. Oh